नमस्कार आणि तुम्ही पाहतात गोमंतक टीव्ही। या गोमंतक टीव्हीच्या या सदरात तुम्ही पाहतात स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत। आणि आज स्वयंपूर्ण युवा या आईच्या भागात आमच्या बरोबर अशी एक अस्तुरी अविरा सन्मित कारे। अविराबाई येता मडगांवच्यान आणि अविराबाई चलयता एक आस्थापन जाचें नाव आसा स्वीट बेक्स। आमची कार्यावळ जाचें नाव स्वयंपूर्ण युवा, हातून आमी दर सोमारा 7:30 वरांचेर ओळख करून दितात अशी एक युवती किंवा युवा जी आपल्या कर्तृत्वाच्या जोराचेर स्वयंपूर्ण जाल्या। घराचो राडगाडो चलोवप, घराचे चूल आणि मूल आणि घरांतली भुरगीं, घोव, प्रपंच, संसार या सगळ्या सांबाळत जर उद्योग धंद्याचो प्रपंच सुद्धा जर आपण चलयत, आपण जर स्वयंपूर्ण जर जाली जाल्यार एकंदरीत आपल्या सुरवातीक आपलो गांव, आपले राज्य, आपलो देश स्वयंपूर्ण जावंक शकता। ह्या हावेसांत तरणाटी, अस्तुरी, भुरगीं आज नवे नवे उद्योग धंदे स्वताच्या बळाचेर उबारतात। आज आमी पळयतात शाळांनी आणि कॉलेजांत वचपी भुरगीं सुद्धा आंत्रप्रनरशीप आणि स्टार्टअप्स हाच्या हातून येतात। आणि अविराबाई, तुम्ही तर लग्न जाल्या नंतर जवळ म्हाका दिसता 8-10 वर्सांनी मागीर तुम्ही उद्योग धंद्यांक शिरली। आज अशाच तुमची सारखी जी अस्तुरी आसा, लोकांक उर्बा मेळची, लोकांनी बाकीच्या अस्तुरांनी तुमकां पळोवचें, तुमकां आयकुचें, तुमच्या कडल्यान उर्बा घेवन स्वयंस्फूर्त घेवची, हाच्या खातीर आमी ही कार्यावळ करतात स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत। आणि आज म्हज्या बरोबर आसात बाय अविरा सन्मित कारो, येतात मडगांवच्यान आणि स्वीट बेक्स या नावान आपलें आस्थापन चलयता। अविराबाई, तुमचो धंदो नेमको कितें आणि तुम्ही कितें करतात सगळ्यांक सांगात। हय, धंदो म्हणजे म्हजे बेजिकली केक्स करता हांव। केक्सा पासून हांवें सुरवात केल्ली म्हळ्यार जाता, पूण केक्स म्हणजे कितें नॉर्मल बर्थडे केक्स अशे कितें फुलां बिलां काडून तशें, पण आज हांव ज्या तरेचे केक करता ते म्हणजे केकानूच हांवें खूपच वरायटीज केल्या, प्लस केकाच्यो खुबशे तरेन म्हणजे डिझायन्स ते खूब हांवें नवे नवे केल्या। ते सुद्धा केन्ना हांवें क्लास अशी घेवना कसली हाजी। म्हाका एक आर्ट म्हणटा ती ल्हानपणांतल्यान म्हज्या आंगान आशिल्लीच, म्हाका कितें कला म्हणटा पळय तशी। सो केक म्हाका ल्हानपणांतल्यान हांव म्हजी आवय घरा करताली, सो हांवें ते बारीकसाणेन पळयतालें, म्हाका थंयच्यानूच एक आवड आशिल्ली। पण रांदपाची आवड पयलींच्यान आशिल्ली? हय, रांदपाची ते म्हणटू आमकां एक कला आसता आनी आसचीच। आणि केक्स हे म्हणटा ते पण बिझनेस करतले अशें हांवें केन्नाच मनान हाडून नाशिल्लें, एक म्हाका आवड। ती आवड आज म्हणजे पॅशन इनटू प्रोफेशन म्हणटा पळय ते तशें जावन म्हजे आज पडलें। दर्शकांनो, आमी सदांच म्हणटात की कला जर मनशाक आसत जाल्यार ती कला मनशाक स्वस्थ बसूं दिना। आणि जर उद्योगान जर शिरपाचो जर एक विचार जर तुम्ही जर करत आणि केलो जर जायत जाल्यार नोकरी करच्या परस उद्योग करपाक बरो हे केन्नाय कोणें खरें आणि बरें म्हणून सांगत। आणि अशा वेळाचेर एक अस्तुरी जी आपल्या प्रपंचान पयलीं तुम्ही आणि अविराबाईची एक बरी गजाल म्हणजे अविराबाई एक स्कॉलर भुरगें, चौगुले कॉलेजान झुओलॉजीचे BSc पर्यंत शिक्षण घेताना एक रँकर, मेरिट रँकर किंवा टॉपान येवपी बरे अभ्यास करपी भुरगें लग्न जाल्या नंतर नोकरी बिकरी सोदपाचो काय विचार करूं ना ताच्या पयलीं किंवा नंतर? नोकरी म्हणजे म्हजें जेन्ना ग्रॅज्युएशन कंप्लीट जालें, म्हजें रोखडेंच लग्न जालें। म्हाका झुओलॉजीन हांवें टॉप केल्लें म्हज्या कॉलेजीन, आनी म्हाका NIOंतल्यान म्हाका नोकरेचो ऑफरूय आयिल्लो, पूण तेन्ना मडगांव टू पणजे ट्रॅव्हल बी म्हाका जमनाशिल्लें। सो हांवें तें हें केलें, पूण ज्या घरान हांव लग्न जालें इट्स अ बिझनेस फॅमिली, तांच्या कपड्याचो बिझनेस आशिल्लो। सो हांव म्हज्या मावा बरोबर जावं घोवा बरोबर वतालें पयलीं दुकानार बी। सो एक बिझनेसाचे एथिक्स जो डिसिप्लीन कितें आसा ते हांव थंयच्यान हांवें घेतलो। सो कस्टमरा कडेन कशें प्रेमळ वागप, तांचे कडेन कशें उलोवप हे हांव तांचे कडेन। अविराबाई, आज आमचे जे दर्शक गोमंतक टीव्हीचे आसात तातूंत कितलीशीं बायलां आणि लग्न जावन घरा आयिल्लीं आणि बिझनेस फॅमिलीन लग्न जावन आयिल्लीं आसूंक शकता। अभ्यास
कला आणि आपले शिक्षण वेगळें, लग्न जातकूच सगळो आपलो संसार वेगळो जाता आणि तातूंत भितर जर घोवाचो मावाचो कितें धंदो उद्योग जर आसत जाल्यार तातूनय जर आपण लक्ष घालत, तातूनय जर आपण सदां वचून जर जर 2-3 बऱ्यो गजाली शिकले जर जायत जाल्यार ताचो एक बरो परिणाम मनाचेर जावं येता शकता. हय, सामकें खरें. तुमच्या फॅमिलीन जेन्ना तुम्ही वताली, तुम्ही तुमच्या धंद्याच्या ठिकाणी वताली, उद्योगाच्या ठिकाणी वताली, कस्टमर वेंडर हाचे कडेन डिस्कशन हे सगळे पळोवन तुमकांय दिसतालें आपण कितें तरी सुरू करचें नाजाल्यार हातूनच लक्ष घालचें. एक्चुअली खरें सांगपाचें म्हळ्यार ना, हांव एक सांजचो म्हाका फ्री टायम आसतालो सो हांव तांकां एक मदत म्हणून जस्ट वतालें. प्लस तेन्ना एक म्हणजे एक क्वॉलिटी डिसिप्लीन कशें मेंटेन करप तें म्हाका बारीकसाणेन म्हाका एक बारीकसाण मेळ्ळी थंयच्यान. पूण केकाच्या बिझनेसान येवपाचें हांवें केन्ना विचार करूं ना, ती म्हजी एक आवड आशिल्ली. आणि तुम्ही म्हणला वदोळ की आपण बेकिंग और केक डेकोरेशनाचे खंयचे शास्त्रोक्त शिक्षण घेतलें ना. करूं ना. सो ती आर्ट म्हणटा ती म्हजी कला ही म्हज्या आंगान पयलींच्यान आसली, ती आतां केकांचेर म्हज्या दिसून येता. सो आनी दुसरें कितें जालें, जेन्ना म्हजें लग्न जालें तेन्ना केक करप हांवें केन्ना सोडूं ना. घरान सुद्दां कितें फंक्शन आसलें हांवूच करतालें, जावं कोणाचे नातेवाईकांचो रिलेटिव्साचो बर्थडे कितें एनिवर्सरी आसली हांव म्हजो म्हणून एक करून व्हरप कोणागेर. आनी सगळ्यांक तो सदांच आवडटालो आनी सगळ्यांनी म्हाका म्हणपाक इतलें सुंदर जाता, इतलें बरें करता, तूं ऑर्डरी कित्याक घेना, बिझनेस कित्याक करना. पूण हांव सदांच फाटीं सरतालें कित्याक ऑलरेडी जबाबदाऱ्यो आसा. सो तातूंत आनी एक बिझनेस म्हणटा ती एक खूब मोठी जबाबदारी. आनी तातूंत हांव रोखडें 2 वर्सांनी म्हाका चलो जाल्लो, सो एक आवयूय आशिल्लें. सो आनी एक जबाबदारी हांवें घेवपाची चिंतूना. पूण मागीर एक 2017 म्हाका एक जस्ट ऑपॉर्च्युनिटी कशी आयली म्हळ्यार जाता. सो म्हज्या नंडे कडल्यान म्हाका एक ऑर्डर म्हणून आयली केकाची. आनी हांवें ताका तेन्नाय म्हळें की आगो ऑर्डर बी नाका, अशीच हांव तुका करून दिता. ते म्हणपालें ना, पूण तूं ऑर्डर घेतल्यारूच आपूण व्हरतलें. सो त्या प्रमाणे हांवें ताका तो केक करून दिलो. आनी सगळ्यान म्हज्या खातीर ती एक चॅलेंज आशिल्ली. म्हळ्यार तो एक 2 लेयराचो केक आशिल्लो वयर सकयल, जो हांवें केन्ना प्रोफेशनली करूं ना. आनी फर्स्ट केक 2 लेयराचो आनी तोय बी एज अ प्रोफेशनल ऑर्डरचो. ती एक हांवें एज अ चॅलेंज हांवें एक्सेप्ट केली आनी हांवें तो केलोय बी आनी तांकां सगळ्यांक तो आवडलोय बी. सो थंयच्यान फ्रॉम त्या एका पॉयंटा वयल्यान थ्रू वर्ड ऑफ माउथ म्हाका आनीकूय ऑर्डर्स इल्ल्यो सुंदर. गोमंतक टीव्हीचे दर्शक आमकां सगळ्यांक पळयत आसात आनी पळयात कसो एक टर्निंग पॉयंट एक लग्न जाल्ल्या अस्तुरीच्या जिवनात आयलो. म्हणजे रांदपाची करपाची केक करपाची आवड आशिल्ली आणि लग्न झाल्यानंतर ती सोडली ना. महत्वाचें म्हणजे तुमचें जें कितें शिक्षण और कला तुमच्या आंगान आसात किंवा शिक्षण घेतला जर जायत तें खंय पेड्ड्यार जायना. आणि ताचो जर ध्यास घेतलो आणि तेंच जर करपाक जर लागत, आज आमी पळयतात कितले कॉलेजीच्यो चलयो चले म्हणात किंवा लग्न जाल्ली बायलां म्हणात घरा बेकार आसता त्या वेळाचेर टॉफीज करप, कुकीज करप, केक बेक करप, पेस्ट्रीज करप किंवा पुडिंग आणि डिझर्ट्स करप, हातून ते खूप वेळ घालयतात आणि बरी गजाल. म्हणजे एक कुटुंब खाता, भुरगे खाता, तोखेतात ती, बरें जालें म्हणटात, उर्बा दितात. पण तातूंतल्यान कित तरी आपूण उद्देग आपली उबारतली म्हणजे अशें कोण चिंतिना. आणि तुमकां एक निमित्त मेळ्ळें, मनात विषय आशिल्लो कित तरी करपाचें, एक बॅकग्राऊंड आशिल्लो धंद्याचो तुमच्या फॅमिली भितर आणि तातूंतल्यान तुम्ही उर्बा घेवन ह्या धंद्यात आयली. व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि सामकें व्हेरी इम्प्रेसिव्ह, सामकें मोटिवेशनल. ह्या धंद्यान पहिली ऑर्डर तुम्ही सांगली नंडे कडल्यान मेळ्ळी. म्हणजे अश्यो नंड्यो आसच्यो घरांत आणि अशे घोवूय आसचे की जे सपोर्ट करतात, अशे नंड्यो आसच्यो की ना तूं ऑर्डर घे पूण तूं ऑर्डर प्रोफेशनल ऑर्डर म्हणून घे. एक तातूंतल्यान समिता आमच्या अविराबाईच्या नंडेन एक आंत्रप्रनर घरात घडयलो. आज आमच्या सगळ्या दर्शकांकूय आमी तोच उलो मारतात की घोवा बसल्यात, साश्यो बसल्यात आणि माय बसल्या, ते सगळ्यांक उलो मारतात की तुमच्या घरातली अस्तुरी जर आसत, तिच्या भितर कसली कला जर आसत, बरें जेवणां करता जर जायत, बरें बेक करता जर जायत, टॉफीज कुकीज करता जर जायत, कसली जरी कला आसत जाल्यार मातशें प्रोत्साहन तुमी दिलें, एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली, एक चान्स घेतलो जाल्यार आमच्या अविराबाय भाशेंत ती चान्स आणि ऑपॉर्च्युनिटी ती होगडावची नात. मागीर कशें फुडें आज सगळे जाण म्हाका सांगतात की कमीत कमी 5000 केक्स तुम्ही अजूनपर्यंत बेक केले. म्हणजे दिस इज अ ट्रिमेंडस रेकॉर्ड एका अस्तुरेक घरान करपाक. आणि हांवें ते एज अ प्रोफेशनल केन्ना चिंतूकूच ना. म्हणजे पयशे जोडप ते म्हज्या मनान. पण आता तुम्ही त्यातूंत आसात.
हय आतां आसा बट सगळ्यान इम्पॉर्टंट केक हे म्हाका आवड आशिल्ली पण म्हजी सगळ्यान व्हडली कला म्हणटा ती म्हजी आर्ट आशिल्ली ल्हानपणांतल्यान ड्रॉइंग्स काडप जावं इवन म्हजो बेस जुओलॉजी आशिल्लो पण तातूंत सुद्दां एक ते डायग्राम काडप हे काडप तातूंत म्हाका चड आनंद मेळटालो ल्हानपणांतल्यान. ऑफकोर्स हांवें आर्ट हे केन्ना प्रोफेशनली करूं ना म्हणजे ग्रॅज्युएशन कंप्लिटली वेगळ्या विशयान जाला पूण आज हांव खूश आसा की ते केका तर्फे हांव ते आर्ट म्हणजे हाडूंक शकता. आज अविराबाईची ओळख फक्त केक बेकिंग केक डेकोरेशना पुरती उरली ना. इट इज मच मोर दॅन दॅट. डेझर्ट कॉर्नर सुद्धा जर आपणाक जर करपाक जाय जाल्यार तुमच्या घरांत जर ऑर्डर आसत समारंभाक जर आसत शी इज एबल अँड केपेबल टू डेलिव्हर अ बफे ऑफ डेझर्ट्स ऑन द टेबल अशें लोक म्हणटात. हय सो भुरग्यांच्या बर्थडेक जावं खंयच्याय फंक्शनाक एक तो डिजर्ट काउंटर आसता धाकटे कपकेक केक पॉप अशे जे भुरग्यांक क्रिएटिवली आवडटात. तर तुमच्या व्हरायटीन आज कितें कितें येता तुमचो पोर्टफोलियो कितें कितें येता? खूप म्हणजे कपकेक कुकीज करता हांव कुकीज आनी रिसंटली हांव होममेड चॉकलेट्सान सुद्धा हांवें घरावे पेडे बिडे तातूंत तुम्ही ते ना बट चॉकलेट्स चॉकलेट्स हांव करता जे कोणी भुरगो जालो तेन्ना लोकांक दिवपाक करतात जावं कितें अशें खुशयेची बातमी लोकां पर्यंत पावोवपाक एक कितें स्वीट दिवपाक हांव ते चॉकलेट्स होममेड म्हणून करता. सुंदर. आनी म्हज्या वेवसायान हांवें सगळ्यान चड आज पर्यंत दवरला ती म्हजी क्वॉलिटी कित्याक हांवें एज अ प्रोफेशन केन्ना चिंतूना. पयलीं पासून जे इंग्रेडियंट्स हांव स्टार्टिंगाक घालताले तेच हांवें आज सुद्दां तेच दवरले. बेस्ट. आनी ताच्या खातीर लोकूय सामके जोडून रावले. क्लायंट्साचें कितें? क्लायंट्स म्हणजे देवादयेन म्हणजे सगळेच आज पर्यंत म्हाका कोणूच अशें हे ना प्रत्येका कडल्यान म्हाका रिव्ह्यूज बरे येतात आनी रिपीट ऑर्डर्स मेळटा. खुबशे क्लायंट्स आसा जे आतां म्हजे घट्ट मित्र जाल्या एज अ फॅमिली जाल्या. सो म्हाका म्हज्या बिझनेसांतल्यानूच म्हाका खूब अशें एक कॉमन कंप्लेन आसता सगळ्या लग्न जाल्ल्या बायलांची. सगळो व्याप वावराडी भुरगीं तांची स्कुलां कॉलेजां ट्युशन्स क्लासेस सगळो व्याप वेळूच मेळना. घरांतली वावराडी सदां त्रास करता टायमार येना 2-2 दिसान सुट्टीर वता. तातूंत सगळ्यो घरच्यो सगळ्यो कार्यावळ्यो समारंभ हे ते भुरग्यांचो अभ्यास परीक्षा तातूंत आपणाक स्वताक वेळ मेळना. आपूण उद्योग धंद्यान कशें शिरू त्या वेळाचेर अविराबा हें सगळें कशें मॅनेज करता? हे म्हाका पयलीं विचार आशिल्लो त्याच खातीर हांव ही जबाबदारी घेवपाक 8-9 वर्सां जाली लग्नाक. आज जेन्ना हांवें तें सुरू केलें आनी अशें न्ही की एका रातीन जालें सो हळू करून हांवें म्हजो एक प्रॉपर बिझनेस कसो तयार केलो. सो आतां ताज्या बरोबरूच हांव टायम मॅनेजमेंटूय शिकलें बॅलन्सूय करपाक शिकलें प्रोफेशनल आनी पर्सनल लायफ. सो त्या प्रमाणे आज पर्यंत म्हजें एक वाटचाल म्हजी चलत रावल्या. आज जी भुरगीं कॉलेजांतलीं आनी चडशीं जे तरणाटी भुरगीं घरांत केक्स टॉफीज बिस्किट्स करता तांच्या आवयची एक सदां कंप्लेंट आसता सगळें करतकूच ते किचन सामकें मॅस करून दवरतात आनी ताच्या नंतर मागीर ती वावराडी कंटाळटा आनी ताची आवय किंवा घोवूय कंटाळटा कितें काय म्हणून. केक करप केक डेकोरेट करप ह्या व्हडलो व्याप आसता. सबंद किचन भर सगळे तुम्ही बिझी उरतात आनी ताच्या नंतर ते सगळे क्लीन अप करप एट द सेम टायम टायमली डेलिव्हरी करप आनी तातूंत कंप्लेंट येवंक कारण लोकांचो बर्थडे किंवा एनिवर्सरी जाल्यार हो सामको आपुलकेचो सामको क्षण आनी त्या वेळाचेर खंयची गजाल चुकूं जायना वेळ जावं जायना वयर सकयल जावं जायना म्हणून कितलोसो व्याप कितलेशे टेन्शन स्ट्रेस आसता. तो स्ट्रेस डेलिव्हरीचो स्ट्रेस क्वॉलिटी कंट्रोलाचो स्ट्रेस आनी ताच्या नंतर मागीर हे सगळे आवराआवर कर आनी परत घरांतले संवसाराचे सगळे आपली कर्तव्य पार पाड. कशें तें मॅनेज करप आसता सांगात? पण एक्चुअली कितें आसता ना चॅलेंजीस ह्यो लायफान आसताच त्यो बिझनेसानूच न्ही एक नोकरी करपी बायल आसूं घरा हाऊसवायफ सुद्दां स्वता आसूं चॅलेंजीस ह्यो प्रत्येकाक येताच लायफान. फक्त कितें आपणे त्यो मॅनेज करपाक आपल्याक शिकपाक जाय. सो तुका जर कसल्याय गजालीची आवड आसत तुज्या भितर कला आसत आनी आज हांव तें सगळें करता. सो पयलीं म्हाका दिसतालें अरे कशें जातलें पूण आज हांव सांगूंक शकता की हांव इजिली तें मॅनेज करता. आनी म्हज्या अंडर हांवें एक कामाकूय आसा जे म्हणजे इतलें सगळें करतकीर हांव फाटलो आटाप हांव काडूंक शकना. सो त्या खातीर हांवें म्हज्या अंडर एक चली दवरला ते बरे तरेन पण तुमच्या अंडर जर ट्रेन जायत जाल्यार फाल्यार तुमकां एक सामको हेल्पूय जाता आनी एक सपोर्ट सिस्टमूय तयार जाता. हय. सो हांव पूण कितें आसता पळय
जशें हांव सदांच म्हणटा एक डॉक्टराचें काम डॉक्टरूच करता, ती नर्स करू शकना, नर्स करू helper शकना, करू ती एक शकना. एसिस्टंट म्हणूनच आसता. सो म्हजें जें मेन केकाचें काम आसा तें हांव कोणाचेर घालूंक शकना, तें हांवूच करता. आज तुमच्या क्लायंट्सा भितर मेन कोण आसात सांगात? क्लायंट्सा भितर मेन कोण कोण लोक आसात आनी खंयच्यो फॅमिलीज आसात किंवा खंयच्या पद्दतीच्या आज मेन जर तुमकां जर कॉम्पिटिटर्स पळयले जाल्यार हे 5 स्टार हॉटेल्स, व्हडले व्हडले बेकर्स, केक शॉप्स, पेस्ट्री शॉप्स, ते सामके ऑर्गनायज फॉर्मल नेटवर्क तांचे कडेन आसा. एडवर्टिजमेंट बजेट तांचे पर्यंत आसता, मार्केटिंग सेल्स टीम आसता, रिसर्च टीम आसता. हांगा एक अस्तुरी सगळें सांबाळटा. यू आर द मेकर, यू आर द मार्केटियर, यू आर युअर फायनान्सर, वन मॅन शो. कशें करप हें? कित्याक की म्हाका आवड आसा आनी तातूंत हांव म्हणजे आतां इतलें गुंतून गेला की म्हाका तें मॅनेज जाता. अशें म्हणना की चॅलेंजीस येना, त्रास नासता, खूब आसता, कश्टूय खूब आसता, रातीचे दिसूय करचे पडटा. केन्ना केन्नाय तुज्यान जायना जाल्यार सुद्दां तुका एक तो केक कंप्लीट करचे पडटा. कित्याक तुजो कोणाचें एक साखरपुडो, कोणाचो बर्थडे ही तुजी जबाबदारी आसता त्या केकाच्या रुपान. सो अशें न्ही की खंयच्याच वेवसायान कश्ट नासता, त्रास नासता, प्रत्येक हातून आसता. बट आपल्याक जर तातूंत आवड आसत, कला आसत जाल्यार आपूण ती मॅनेज करूंक शकता. सो कोणाकूय जर एक आवड आसा कसल्याय क्षेत्रांत येवपाची जाल्यार तांणी आपूण आपल्याक जर ती कॅपेसिटी आसा हार्डवर्क करपाची जावं तातूंत गुंतून रावपाची, आपणें अवश्य तातूंत येवचें. आज सामकें उर्बा दिणारें सामकें हिची वाक्य आनी हिचो विचार तुमी पळयतात. अविराबायक स्वीट बेक्स ह्या नांवान आपलें आस्थापन चलयता घरांतल्यान. एक अस्तुरी, एक आवय, एक सून आनी एक बरी बायल, आणि हे सगळें करतना एक बरी उद्योजिका म्हणून ती नांव रुपाक येता. क्लायंट्सांचो कितें रिक्वायरमेंट्स आसा इन टर्म्स ऑफ डेजर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ केक्स, टॉफीज, कुकीज, बिस्किट्स, ह्यो सगळ्यो गजाली, केक डेकोरेशन एंड केक मेकिंग तशें पळयत जाल्यार इट इज हो सामको सर्रास प्रत्येक जण करूंक सोदता. पण क्वॉलिटी आनी कन्सिस्टन्सी मेंटेन करपाक जायना. खुबशे जाण आमी जे केक्स लोकां कडल्यान ऑर्डर करता, एकट्या कडेन ऑर्डर दीत जाल्यार दुसरे कडेन आमकां दिसता की दुसऱ्या फावटी आतां दुसऱ्याक ते मातशें दिवया, कारण हें मातशें खंय तरी चुकलां आसत, हें मातशें वयर सकयल जालां आसत. पण लक्षांत घेयात, एक अस्तुरी हांगा मडगांवां रावून आपलें जें नांव कमयलां, आयज गोंयभर ती फामाद जाल्या. बऱ्या बऱ्या न्यूजपेपर्स, मॅगझिनान तुमचे आमी इंटरव्यू पळयतात, फाटल्या टायमार जाल्यार रेडिओचेर तुमकां आमी आयकल्ली. हें सगळें अचानक एक घरांतली बायल सामकी नांवां रुपाक येता बऱ्या अर्थान, आनी सडनली ताचो बरी पब्लिसिटी आनी हें सगळें जाता. मागीर कशें दिसता? यू हॅव बिकम अ सेलिब्रिटी. सामकें बरें दिसता. पूण हांवें अशें केन्ना चिंतूना, आनी इवन आतां इंटरव्यूज आसा हे आसा, हांवें केन्नाच इतल्या पर्यंत पावतशें हांवें केन्ना धरूं नाशिल्लें. हांव जेन्ना म्हाका एक फर्स्ट ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी तातूंतल्यानूच हांव इल्लें इल्लें करून स्वता पयलीं केक सुद्दां म्हणजे तितलें मे बी आर्ट तितली हें जायनाशिल्ली, इल्लें इल्लें प्रॅक्टीस मेक्स परफेक्ट म्हणटा तशें. तातूंतल्यान हांवें इल्लें इल्लें करून आज हांव सक्सेसफुली खंयचोय केक करून दिवंक शकता. ही म्हाका प्रॅक्टीस मेक्स मॅन परफेक्ट. हियर प्रॅक्टीस हॅज मेड दीस वुमेन मोर दॅन परफेक्ट. शास्त्रोत्सव शिक्षण ना, बेकिंगाचें शिक्षण ना, पण ती अस्तुरी आज सुंदर पद्दतीन आपलो चरितार्थ आपल्यापणाचेर, स्वयंपूर्णतेच्या जिवाचेर चलोवंक शकता, आपलें घर चलोवंक शकता. इतली ताक आनी इतली शक्ती आज तिचे कडेन आसा, म्हणजे कॉन्फिडन्स तर आसा. तुमचें सहकार्य जर हिका जर मेळत, तुमचो आशिर्वाद जर मेळत, तुमचो सपोर्ट सिस्टमांतल्यान आनी तुमच्या लायक्सांतल्यान ताचो बिझनस ऑर मॅडमाचो बिझनस आनीकूय वर येवंक जाता. अशा पद्दतीच्यो अस्तुऱ्यो जर आमच्या समाजा भितर किंवा आमच्या आजूबाजूक जर तुमकां दिसत जाल्यार ताका सपोर्ट दिवप, उर्बा दिवप, तांकां बिझनस दिवप, हें कार्य आमी करूंक शकता. दीस इज लिटल वॉट वी कॅन डू. आज अविरा बाय सारक्यो कितल्योश्योच अस्तुऱ्यो घरांतले रिसोर्सीस घेवन, घरांतले कुटुंबाचें सहकार्य घेवन आपले उद्योग धंदो जर चलयता जर जाय जाल्यार तांकां शाबासकीच न्हय तर उर्बा दिवप, मोटिवेशन दिवप आनी बिझनस दिवप हें आमचें कर्तव्य. आज अशी बायलां जी खुबशीं आसूंक शकतात घरा, जी पापड लोणची करतात किंवा कुकिंग बेकिंग करतात किंवा डेलिकसीज करतात, शिवण करतात, अशे कितलेशेच आसात. आनी हो सगळो व्याप तुमच्या सारको म्हणजे सून, आवय, बायल हाच्यो सगळ्यो ज्यो जबाबदाऱ्यो घेवन जबाबदाऱ्यो सांबाळून ते करतात. तांकां तुमचो कितें सल्लो एज एन एस्टॅब्लिश्ड बिझनस वुमेन टुडे? ते जशें हांव सदांच म्हणत आयला, कोणाय भितर कसली कला आसा आनी आपल्याक जर कश्ट करपाचें हें आसा जाल्यार आपणें अवश्य त्या क्षेत्रांत येवचें.
आनी आपली कला ह्या जगा पर्यंत पावोवची. अशें न्ही की इवन आज हांव ऑर्डर्स घेता, म्हाका एक 10 दिसाक 10 येयल्यो हांव ओगीच घेना, जितले म्हजे कडेन जाता तितलेच करता. कित्याक एक केक आसूं नाल्यार धाकटो आसूं व्हडलो आसूं, कश्ट हे प्रत्येक केकान तितलेच वता आनी प्रत्येकाक दिसता की आपलो केक सगळ्यात सुंदर जावचो, सो ताका टायम लागता. सो जितले म्हजे कडेन जाता हांव तितलेच करता. प्लस क्वॉलिटी आसता, सामान बरें वता प्रत्येक म्हज्या केकान, सो तें हांव आज पर्यंत मेंटेन. पण तातूंत क्रिएटिविटी म्हणजे प्रत्येकाका डिझायन वेगळो, टेस्ट वेगळो, प्रत्येकाक केक आज वेगळो जाय. हय हय. पयलीं खाल्लो केक तसलो नाका, टेस्ट वेगळी जाय, डिझायन वेगळो जाय, कलर वेगळो जाय, आनी परत 100 भितर कंप्लेनी असतात. म्हणजे कशें सिंथेटीक कलर, चड हो कलर नाका, चड क्रीम नाका, हें नाका, हें सगळें मॅनेज कशें करता. आनी हें फ्रॉम वेर डू यू गेट आयडियाज फॉर क्रिएटिविटी? मॅनेज म्हणजे पयलीं जेन्ना हांवें सुरू केलें म्हजे 4च फ्लेवर आशिल्ले, तातूंतल्यान हांवें इल्ले इल्ले एक्सपेरिमेंट करून हें करून हांवें आज म्हजे एक 50 फ्लेवर कसले नवे फ्लेवर्स सांगात आमकां. आतां जशें की व्हॅनिला केक आसा, पयलीं फक्त व्हॅनिला आनी क्रीम आसतालो, आतां तातूंत कॅरामेल व्हॅनिला जाला, लोटस बिस्कॉफ व्हॅनिला, व्हायट चॉकलेट व्हॅनिला. जशें की चॉकलेट आशिल्लो ताका फक्त एक चॉकलेट क्रीम वताली, आतां चॉकलेटीनूच तरेतरेचेच हे आयल्या. चॉकलेट विथ कॉफी जाय थोड्यांक चॉकलेट विथ कॅडबरी सिल्क जाय, थोड्यांक हेझलनट जाय. सो त्या प्रमाणे लोकांच्यो आवडी निवडी पळोवन ते तशें आयडियाज कश्यो सुचता ह्यो सगळ्यो नव्यो. जशें हांव क्लायंट्सा कडेन उलयता, प्रत्येकाचे म्हाका मनाचे विचार कळटा आनी ते विचार केका पर्यंत हाडप ही एक व्हडली चॅलेंज आसता आनी त्या प्रमाणे मॅनेज करून ते करचें पडटा. हें सगळें करतना घरच्यांचो कसो आदार मेळ्ळो तुका? खूब मेळ्ळो. कित्याक खंयचीय अस्तुरी जावं खंयचीय बायल मनीस जेन्ना फ्रॉम अ हावजवायफ टू खंयच्या वेवसायान येता, सगळ्यान इम्पॉर्टंट लागता तो कोणाचो पाठिंबो. एक तो म्हाका म्हज्या फॅमिली कडल्यान मेळ्ळो, म्हज्या घोवा कडल्यान मेळ्ळो, इवन म्हज्या चल्या कडल्यान मेळ्ळो. कित्याक ताका सुद्दां खूब आवयची एक गरज आसता, पूण केन्ना केन्ना खुबदां हांव ताका टायम दिवंक पावना. हे मातशें दवळ, हे मातशें पळय, तो स्कुलान आसा, बट केन्ना हॉलिडे आसता तेन्ना येता ना. सो जशें पूण हांवें सांगलां म्हजें काम हें म्हाकाच करचें पडटा. सो एसिस्टंट म्हाका आसा, डिलिव्हरीकूय हांवें 2 जाण मनीस दवरल्या, ते म्हाका मदत करता. सो अशे तरेन म्हजो वेवसाय चालू आसा. सुंदर सुंदर. म्हणजे एक जर पळयत जाल्यो सगळ्यो गजाल्यो कशी मॅनेज करता काय अविराबाय अशें दिसता अशें दिसत. पण परत परत एकूच शब्द म्हणटात पळय सुरवातीच्यान आतां पर्यंत, जर तुमकां आवड आसत आनी ती आवड फक्त दिसली म्हणून जायना, ती आवड जर आसत जाल्यार ती आवड जोपासची पडटा, ताची आराधना करचो पडटा. ती आवड तुजो श्वास आनी ध्यास जो पर्यंत जायना तो पर्यंत तुज्या भितरलो बेस्ट म्हणटात तो भायर येवचो ना. अशें आज आमची अविराबाई एक भयण, आमची एक अशी अस्तुरी जी घरांतल्यात आपलो उद्योग धंदो तिणें केला आनी गोंयभर आपलें नांव फामाद केलां आपल्या बऱ्या कामान, कश्टाच्या, कलेच्या जिवाचेर. मॅडम फुडें आतां बिझनस जें कितें करपाचें, घरांतल्यान करपाचें, सगळें एक मर्यादे पर्यंत तें ठीक आसा. जर बिझनस जर स्केल अप जर करूंक जाय जाल्यार घरांतल्यान भायर सरचें पडटलें, एखादें युनीट जाय आनी लोक जाय, मातशी स्पेशलिटी हाडची पडटली. ताच्या बद्दल कितें विचार आसा, पूण सद्या हांव हातूनच इतलें गुंतून आसा की आनी म्हाका अजून नेक्स्ट स्टेप घेवपाचो हांवें सद्या तरी चिंतूना. पूण फुडें हांव अवश्य विचार करतलें, एक मे बी नवी बेकरी सेटअप करप, तातूंत आनीकूय वाडप स्टाफ. आनी दुसरें म्हाका सगळ्यान चड लोकां कडल्यान खूब हें येता की बेकिंग क्लासीस घेवपाक. सो नवे आनी यूथ तयार. तुमी काय स्वता शास्त्रोक्त शिकूंक ना, पण तुमचो जो अनुभवाचे संचित आसा लोकां पर्यंत जर पावल्यार बरें जातलें. आतांचे खूब यूथ्स आसतले जांकां बेकिंगान नॉलेज जाय आसतली, सो म्हाका अवश्य आवड आसा की हांव ती तांच्या पर्यंत पावयतलें. सद्या ना, बट फुडें अवश्य हांव विचार करतलेंच. आज एक घरांतली सून, एक घरांतली बायल आनी एक घरांतली आवय स्वयंपूर्ण जाली न्हय. हरशीं ना जाल्यार ना घरांतलो धंदो चलता, घोव बरें करता आनी सगळें कुटुंब वेवस्थीत आसा. आवय बापायगेर बरें आशिल्लें, आतां आपूण बऱ्यागेर पावला. इतलीच तूं धादोशी जातली आशिल्ली, पण आतां आज तूं सांगूंक शकता की आय एम अमॉंग दोज प्रॉमिनंट विमेन हू आर सीन इन एक्शन, हू पीपल टेक मोटिवेशन फ्रॉम. आज तुम्ही वेगवेगळ्या फोरमान वता, गेस्ट म्हणून वता जायत, किंवा तुमच्या समारंभान, तुमच्या घरच्या समारंभान लोकांच्यो नजऱ्यो तुमचे कडेन पळोवपाच्यो बदल्ल्यो न्हय. एक कर्तृत्ववान बायल, एक कॉन्फिडंट होम मेकर हू इज ऑल्सो अ सेल्फ एस्टॅब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर.
म्हणजे हो सगळो बदलतो दृष्टिकोन पळोवन कशें दिसता तुमकां आज? खूब बरें दिसता. जर म्हज्या कामांतल्यान आनी कोण मोटिवेट जाता जाल्यार म्हाका अवश्य खूब खोशी भोगतली. कित्याक जशें हांवें पयलीं म्हळ्यार कला जावं कितें करपाचें प्रत्येकाच्या मनान आसता, पूण खुबदां घरच्यो जबाबदाऱ्यो खूब गोश्टी आसा तातूंत मनीस फाटीं सरता. पूण जर कोणी म्हज्या खातीर मोटिवेट जाता आनी कोणी आपल्या प्रोफेशनान येता जाल्यार अवश्य प्रत्येकान येवचेंच अशें म्हाका दिसता. आयज गोमंतक टीव्हीचेर एक आगळी वेगळी गेस्ट आमी पळयली. दर फावटी आमी उद्योजक म्हणजे इंडस्ट्री किंवा सर्वीस सेक्टर हातूंत पळयतात, पण आज सर्वीस सेक्टर, इन्फॉर्मल सेक्टर आणि हाऊस होल्ड सेक्टर ह्या तिनांचे संगम. घरान लग्न जावन आयिल्ली बायल 8 वर्सां नंतर आपणाक तिका दिसलें की आपलो अभ्यास किंवा आपली कला, आपली आवड ताची निर्मिती आपूण उद्योग धंद्यान करया. घरच्या मनशांनी एक अपॉर्च्युनिटी दिल्या नंतर ते अपॉर्च्युनिटीचे भांगर अविरा सन्मीत कारे ह्या अस्तुरीन केलें. आज होम बेकिंग किंवा केक डेकोरेशन, केक बेकिंग पासून वेगवेगळे डेझर्ट कॉर्नर्स किंवा डेझर्ट टेबल्स लावपा भितर तिगेलो हातखंडो आसा. आज पर्यंत 5000 वेगवेगळ्यो केका भितर एक्सपेरिमेंट करून प्रत्येक वेळार कस्टमराक, क्लायंटाक नवें कितें दिवप आनी ताचे जिबेचे चोचले पुरोवप. ताच्या परस मोर दॅन दॅट द ट्रीट फॉर द आयज, हे केक बीक म्हणटा ते दोळ्याक पयली बरी दिसूंक जाय, टेस्ट मागीर लोक पळयतात. आणि पयलीं कशें आसतालें, केक म्हणजे जस्ट एक क्रिमीचो केक, पण आतां लोकांची केक करपाची पळोवपाची तराय खूब वेगळी जाल्या. जशें तुका नवे नवे क्लायंट्स येता, प्रत्येकाक एक नवो डिझायन जाय आसता. आनी पयलीं तुका एक केक म्हणजे एक सादो टेबलार मांडिल्लो केक आसतालो, पूण आतां केकांनूय खूब तरा आयल्या. जशें की स्ट्रक्चर केक, मदीं तुका कितें अशें घालून ते उबे उरता, वयर रावंड रोटेट जाता. आनी एक म्हाका अशीच चॅलेंज आयिल्ली की जो केक चलता म्हणजे कोणाक असो केक जाय आशिल्लो की गाडयेचो केक आनी ती गाडी चलता. आनी तो एक म्हज्या खातीर व्हडली चॅलेंज आशिल्ली, कित्याक तो मडगांवच्यान फोंड्या वचपाचो आशिल्लो. आनी तरी हांवें तो एज अ चॅलेंज एक्सेप्ट करून तो केलो आनी तो फोंड्या पावलो. ती गाडी चल्ली बी आनी ताणें म्हाका व्हिडियोय तो धाडलो. सो म्हाका एक सॅटिस्फॅक्शन की हांवें ती चॅलेंज एक्सेप्ट केली. तुम्ही पळयतात बाय अविरा सन्मीत कारेक, आणि आज बरो दीस, आज बरो सोमार आज आमी घालयलो अशें म्हणूंक शकता. कारण एका अस्तुरी कडेन आमी एक रिलेशन जोडलां, एक संबंध जोडलां, एक आपलेपण जोडलां, आशिर्वाद दिवपा खातीर, उर्बा घेवपा खातीर तिच्या कडल्यान. होम बेकिंग, केक मेकिंग ह्यो सामक्यो सर्रास आज तुमी घरा 10 जर घरां पळयत जाल्यार 11व्या घरान हे सगळें चलता आसत. पण ही आवड म्हणून करप वेगळें आणि उद्योग म्हणून करप वेगळें. आवडीचो मगाशी ताणें म्हणलां की माय पॅशन आय हॅव टर्न इन टू प्रोफेशन. तुमच्या भितर अशें कितलींशींच भुरगीं आसूंक शकतात, अस्तुरी आसूंक शकतात, लग्नी जाल्ली बायलां सुनो आसूंक शकतात, जांचे कडेन कला आसा. आज गरज आसा अविरा सन्मीत कारे सारक्या बायल जावची, तिच्या पासून उर्बा घेवची आणि तिच्या पासून एक यशस्वी उद्योजिका जावची म्हणून. अविराबाई तुमकां आयली, तुमकां धन्यवाद हांव दिताच, पण तुमकां यश आवडटा ह्या सगळ्या फुडल्या तुमच्या आयुश्यांत. कारण एक बरी बेकरी तुमच्या कडल्यान आणि बरे कुकिंग क्लासीस आणि एक बरी टीचर म्हणून सुद्धा नावाजती येवंक तुमची उत्पादनां गोंयांतल्या प्रत्येक घरापर्यंत वतली हो आशावाद आमी आज गोमंतक टीव्ही कडल्यान आमी व्यक्त करतात. तुमकां धन्यवाद दितानाच सगळ्या आमच्या दर्शकांक, गोमंतक टीव्हीच्या पळोवप्याक आमी सांगूंक सोदता की नोकरी सोदपा परस तुमच्या कम्फर्ट झोनांतल्यान भायर येयात, स्वयंपूर्ण जायात. स्वयंपूर्ण राज्य जावपा खातीर तुमी स्वयंपूर्ण जावपाक चड गरजेचें आसा. धन्यवाद.